गोंयांत वचत थंय विरोध चालू आसा। पाळयेशीर दोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी कलम 39A आनी आमदार विरेश हांकां पुलिसांनी दिल्ले वागणुकेचो विरोधकांनी आनी गोंयकारांनी खर निशेध केलो। ह्या सरकाराक मनीसपण ना, गांवचे शहर करपाक लागल्यात, हांच्यांनी गोंय खाला तशेंच मनीसपणूय खाल्ला वय, हुबळिल्ले गोंयकार जाप मागतात। मजगतीं 2 वरां भितर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार निशेध चड खर करतले अशी शिटकावणी निदर्शकांनी सरकाराक दिल्या। फोंडे पोटवेंचणुके आदी काँग्रेसीत राजकीय वावर बरोच वाडला। केतन भाटीकाराच्या पक्षांत प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकर हांणी विनएबिलिटी परस पक्षाची निष्ठा चड म्हत्वाची अशें स्पश्ट केलें। तिकेट मेळोवपा खातीर न्हय तर पक्षाचे विचारसरणीचेर विश्वास दवरून प्रवेश करचो अशेंय तिणें सांगलें। तशेंच खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारची न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी अट तिणें घाली। अशें आश्वासन दिल्यारूच आमी पोटवेंचणुकेंत पुराय बळग्यान काँग्रेसी खातीर काम करतले अशेंय तिणें स्पश्ट केलां। निश्ठा आनी जिखपाची तांक हाचे मदीं काँग्रेसीत नवो राजकीय वाद जावपाची लक्षणां ह्या विधानांतल्यान दिसून येता। फोंडेची पोटवेंचणूक आतां चड रंगीत जावपाची शक्यताय आसा। मायनिंग विशयावेल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली। गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली। मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो। खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो। नार्वे तीर्थक्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ल्या मसणबुयेक धोको उप्रासपाची शक्यताय आसा। मसणबुयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी उग्गी बसचे नात अशें म्हणीत मसणबुये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वाठारांतले लोक आक्रमक जाले। तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा नार्वे आंदोलन केलें। आमचो जीव लेगीत गेल्यार जाता, मात आमी फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। दिवचल तालुक्यातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांचो रंगलो खेळा महोत्सव। शिक्षकांनी एकठांय येवन घडोवन हाडिल्ल्या खेळा महोत्सवाचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। नवचैतन्य खेळा पर्व हे संकल्पने खाला दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो। ह्या महोत्सवात तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांची मेळून सुमार 1,500 भुरगीं वांटेकार जावन आपली कुशळटाय आनी उमेद दाखयली। मजगतीं शिक्षकांच्या योगदानाची तोखणाय करून विद्यार्थ्यांक आकार दिवपाचे यत्न चालूच दवरचे, तर दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची तांक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे सांगतात।
दाबोळी विमानतळ सुरू दवरचो म्हणून आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी मागणी केल्या। दाबोळी विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा। मोपा विमानतळावेल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून आमकां मोपा वचपाचें ना अशें मत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कांय पर्यटकांनी उक्तायलें। दाबोळी विमानतळ इज द बेस्ट अशें पर्यटक सांगतात। मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे यांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। ह्या वेळार वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। हातूंत रस्त्यांचेर अतिक्रमण, नो पार्किंग झोन, गटार वेवस्था, गार्बेज, व्यावसायिकांचो कर, रस्तो रुंदीकरण, स्पीड ब्रेकर अशा विशयांचेर गरम चर्चा जाली। गांवचे बेगोबेग प्रश्न सुटावे करचे अशें थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा। कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारात कोयराचो प्रश्न सतायता। कोयराचो विलो लावपा खातीर पंचायतीन पावलां उबारची अशें आपाचो संदेश तळेकार हांणी सांगले। मात पंचायतीन कोयराचो विलो लायलो ना जाल्यार कोयर एकठांय करून पंचायतीक कोयराचो विलो लावपाक भाग पडटले। तशेंच गरज पडल्यार मजतूय करतले अशें तांणी सांगले। पंचायत क्षेत्रांतल्या कोयराच्या प्रश्नाविशीं आपान आयतारा पत्रकार परिशद घेतली। पेडण्या थोडलेबाग वाठारांतल्या दोंगुल्लेचेर पेटिल्लो भयंकर उजो निमणो नियंत्रणांत आयिल्ल्याचें कळटा। उजो लागिल्ल्यान काजू बागायतीचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें। दोंगुल्लेचेर पेटिल्ल्या भयंकर उज्याक लागून थळावे मदीं हुस्को निर्माण जाल्लो। थळाव्या लोकांनी मेळून उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्याचें कळटा। पणजे फुडल्या म्हयन्यांत महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा। वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या। शेनवारा आनीक 3 जाणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। तातूंत प्रभाग नंबर 12तल्यान ब्रिजेश कोळेकर, प्रभाग नंबर 24तल्यान नम्रता सरदेसाय आनी प्रभाग नंबर 28तल्यान दत्तराज हळणकर हांणी अर्ज सादर केल्यात।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. गोंयांत चडांत आनी उण्यांत तापमानात वाड जाल्ल्यान उबाळ सोंसपा भायर पावला. 24 वरांत पणजेचें चडांत चड तापमान 4.3 अंशान वाडलें. फुडले 3 ते 4 दीस तापमान वाड कायम आसतली. गोंयांत 22 ते 27 फेब्रुवारी मेरेन वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत कांय कडेन मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाची शक्यताय आसा, मात फांतोडेर सदांच धुके पडिल्ले आसता. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण तामिळनाडू, महे, पुडुचेरी आणि करायकलांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर उत्तर भारतात तापमानातूय 2 ते 4 अंशांनी वाड जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडात फुडल्या 2 दिसांत कांय भागांनी पावस तशेंच स्नोफॉल पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं बंगालच्या खाडयेक खरखरीत हवामान आसतलें अशेंय कळीत केल्लें आसा.
हिमाचल प्रदेशाच्या पोलिसांनी केल्ल्या एका म्हत्वाच्या कारवायेत घोळे वखदा संबंधी 96 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायते ही कारवाय एंटी चिट्टा ह्या मोहिमेखाला राबयिल्ली. हेरोईन ह्या घोळे वखदा आड केल्ल्या कारवाये वेळार 5 दुबावितांक शिमला जिल्ह्यांत अटक केल्ले, जाल्यार देहरा, नूरपूर आनी उना सावन दरेकी एकल्याक ताब्यात घेतले. ते भायर ह्या मोहिमे अंतर्गत डिसेंबर 2025 वट्ट 65 जाणांक अटक केल्ले. 2026 फक्त 2 म्हयन्यांत 31 जाणांक घोळे वखदा तस्करी प्रकरणांनी अटक केल्ल्यान वट्ट मेळून 96 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले आसात. ह्या प्रकरणातलो फुडलो तपास सुरू आसा. बिहारात सोऱ्याचेर बंदी घाल्या उपरांतूय चोरयां तस्करी करप सुरू आशिल्ल्याचे समजतकीच पुलिसांनी अशा तस्करी करप्या आड कारवायो करप सुरू केले. अशाच एका कारवायेत बिहार पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सायकलीचेर कदेलां विकपाक व्हरपी एका तरणाट्याची जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना तो काचाबूल जालो. ताच्या सामानाची तपासणी करतकीच पुलिसांक कदेलां मदीं बेकायदेशीर रितीन सोरो मेळ्ळो. सध्या पुलिसांनी हो सगळो म्हाल जप्त केला आनी ह्या तरणाट्याकूय ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. पंजाबच्या पोलिसांनी अमृतसरात केल्ल्या म्हत्वाच्या कारवायेत क्रॉस बॉर्डर आर्म्स ट्रॅफिकिंग मॉड्युलरचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 2 जाणांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान 5 पिस्तोलां आनी 10 लायव्ह कार्टेजीस जप्त केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांचे पाकिस्तानाच्या स्मगलरांकडेन लागींचे संबंध आशिल्ल्याचे कळ्ळां. ह्या प्रकरणाचो गुन्यांव नोंद केला. सध्या तपास सुरू आसा अशी म्हायती पंजाब पुलिसांनी दिल्या. कन्नूर केरळातल्यान एक धक्कादायक बातमी मुखार आयल्या. वट्ट 390 सेंटीमीटर लांब गांजाचे रोप पुलिसांक सापडले. ह्या विशीं अबकारी खात्याक म्हायती मेळटकीच तांणी घडणूक थार वचून हो रोप ताब्यात घेतलो. सध्या हे विशींचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबईच्या पापडी वसईतले 475 वर्सांची आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीक युनेस्को आशिया पॅसिफिक मेरिट पुरस्कार जाहीर जाला. आशिया पॅसिफिक वाठारांतल्या 10 प्रकल्पांक पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंत चीनांतल्यो 4 वस्तू आसात खंय.
शियाळ्या दिसांनी काळजाच्या आताकांनी वाढ जाली पळोवपाक मेळटा. चड थंड वातावरण जंय ना थंय लेगीत लोकांच्या भलायकेक वा जांकां काळजा संबंधी दुयेंस आसा तांकां धोको आसा. संशोधना प्रमाण काळजाच्या आताकाच्यो चडश्यो केशी नोव्हेंबर तशेंच फेब्रुवारीत दिसून आयल्या. मजगतीं भारतांतल्या कांय राज्यांनी काळजाच्या आताकाचे दुयेंती चड आशिल्ल्याचें नदरेक आयलां. हातूंत दिल्ली, मुंबय, बंगळुरू आनी हेर व्हड शारांचो आस्पाव आसा. ह्या राज्यांनी छातीत दुखप, श्वासोश्वासाच्यो त्रास सारखी लक्षणां दुयेंती मदीं चड दिसून येतात. खंय वातावरणाचो ल्हानसो बदल लेगीत मनशाच्या कुडीचेर खर परिणाम करपाक शकता. देखून शियाच्या दिसांनी तापमान देंवतकीच रक्तदाब, गोडेमूत, हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा काळजा संबंधी आशिल्ल्या इतिहासाक लागून आतां घेवपाची चड शक्यताय आसता. देखून ह्या दुयेंसा संबंधितांनी आपली कुयदाद घेवप गरजेची थारता. जाणट्यांमदीं आल्झायमर ह्या दुयेंसाचें प्रमाण बरेंच वाडपाक लागलां. तातूंत वाडट्या हवेच्या प्रदुशणाक लागून अशा दुयेंतींनी आनीकूय वाड जावपाची भिरांत एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आल्झायमर दुयेंसांत याद उरपाची क्षमता उणी जायत वता. देखून हवेच्या प्रदुशणाक लागून ह्या संदर्भांतली लक्षणां चड खर दिसून येतात. अशा परिस्थितीत मेंदवाचेर थेट परिणाम जातात अशें ह्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां. बदलते जिणे पद्दतीक लागून तशेंच कांय भागांनी लोकांच्या कातीचो रंग काळो आशिल्ल्यान तशेंच वाडट्या थाकायेचें प्रमाण, हाडां संबंधी प्रश्न आनी हेर भलायकी संबंधीच्या प्रश्नाक लागून भारतीयांक फावो तितले व्हिटॅमिन डी मेळना असो दावो एका अभ्यासांतल्यान केल्लो आसा. फक्त सुर्याच्या किरणाक लागून मनशाच्या कुडींत गरजेचें अशें व्हिटॅमिन डी नैसर्गीक रित्या मेळनाशिल्ल्यान जायत्या दुयेंसांक नकळत आमंत्रण दिवप जाता. च्या विशीं जायते गैरसमज आसा. च्या पिल्यार तोंड काळें जाता वा ओठ काळे जातात अशेंय कांय लोक समजतात. तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक वांचपण जाता अशेंय म्हणटात. च्या, कॉफी वा जायत्या पेयां मदीं कॅफिनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता. कॅफीन ल्हव ल्हव आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला. जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या आनी कॉफी पितात, जे भलायकेक बरें न्हय. फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या भलायकी आणि केंटकी विद्यापीठाच्या मार्की कॅन्सर केंद्राच्या संशोधकांनी केल्ल्या अभ्यासात चड चरबी आशिल्ले, चड साखर आशिल्ले आहार खाल्ल्यान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय जोडल्या. अशा आहारांतल्यान ग्लायकोजनाची पातळी वाडटा. बदलते जिणेशैलीक लागून सध्या तरणाटे फक्त भायलें जेवण खाण जे चड करून तेलकट आनी चरबी वाडोवपी आसता ताका पसंती दितात. देखून आहारात समतोल आसप खूब गरजेचें आसा, जाका लागून अशा तरेच्या रोगांचेर आळ हाडपाक मजत जाता.
तोंडातले बॅक्टेरिया गट भलायकेचेर महत्वाचो परिणाम करपाक शकतात आणि लिव्हराच्या दुयेंसाचो धोको आसा काय ना हाचो अदमास लावपाक मजत करता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. दर वर्सा 20 लाखां वयर लोकांक एडवान्स क्रॉनिक लिव्हर डिझीजाक लागून मरण येता. लिव्हराचो रोग वाडत वता तसो आतकड्यांनी आनी तोंडातल्या अशा दोनूय मायक्रोबायोम्सान महत्वाचे बदल जातात आणि मुखेल म्हळ्यार तोंडातल्या मायक्रोबायोम्सान बदल दुयेंसाच्या सुरवातीच्या फेजेतूच लक्षणां दिसून येतात. देखून लक्षणां दिसून येतकीच रोखडेच दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपाचेर भर दिवपाची गरज आता महत्वाची जाल्ली आसा. आमच्या बदलते जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. हाका लागून आयजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.